मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. इश्टानो नमस्कार. इश्टानो आयच्या मणका मोतयेंकार रेवळींक तुमकां समजता माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. आयज आमी परत हांगासर रवींद्र भवनात पावल्यात. होय, CID नांवाचो तियात्र आतां सुरू जाता. म्हणटूच ह्या तियात्रांत आमकां कितें पळोवंक मेवता ताचेर आमी बारीकसाणेन नदर मारुया. मिनी मारियो ह्या आमच्या व्हडल्या तियात्रिस्टान हो तियात्र बरयला आनी पालकाचेर हाडला. वेगवेगळ्या नांवाचे ताणें तियात्र बरयले आनी पालकाचेर हाडले. म्हणटूच ह्या CID तियात्रांतल्यान CID आमकां कितें सांगता तें आमी पळोवया. मिनी मारियो खरेंच आयच्या ह्या कार्यावळींत तुका माये मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. CID हो तियात्र तुवें पालकाचेर हाडला. म्हणटच ह्या CID तियात्रांतल्यान लोकां मेरेन कितें हाडपाचें तुजे विचार आसा? सदांच आमी कितें म्हणटात, लोकूय म्हणटा म्हाका जेन्ना हांव लोकां मदें भोंवता बसता म्हजे फ्रेंड सर्कल, आदले बडे ट्रेंड आसा शेपाय शेमायच्यो काणयो आमी तेंच घेवन येतात. समथींग न्यू कितें हाडूंक जाय. कित्याक आतांच्या जनरेशनाक न्यू कितेंच हाडलें जाल्यार तीं भुरगीं येतात. हांवें पिक्चरांक पळयलां, पिक्चरांक तीं येतात. तियात्रांक मातशें फाटीं आसतात आनी आयलीं जाल्यार पासून तीं मोबायलाचेर खेळोंक लागतात. कित्याक ते जनरेशनाक आतांच्या जनरेशनाक कितें जाय तें आमच्या तियात्रांत मेळना तेवतोन बाब. ताका लागून म्हजी एक येवजण जाली आनीक हांवें हो सबजेक्ट हांवें फ्रेंडांक कडच्यान घातलो. ते म्हणूंक लागले एकदम बरो आसा टॉपीक, सो तूं वच फुडें, लोकूय मानतलो, लोकांकूय तो लायक जातलो. आतां गेले फावटी हांवें शो केला, लोकांचे म्हाका हिटबॅक बरें मेवलां. एकदम बरो शो जो तुवें पालकार हाडला, मॅसेजी बरी दिल्या. आनीक म्हजी येवजण सदांच एका कांतारांतल्यान जावं तियात्रांत हांव मॅसेज कितें दिवंक मेवता ते प्रमाणे हांव हात घालतां. एक कांताराक हात घालतां, तियात्राक हात घालतां आनीक म्हजी मॅसेज जायते लोकांक लायक जाल्या. खरेंच आमी बसून हो लागींच्यान तियात्र पळयता आसतना समाजीक प्रस्न जे गांवांनी कितें घडटा आनी जाची कीड आमच्या ह्या समाजाक लागल्या ताचेर ताका बेणूंक तुवें सुरवात केला. सारकें. होय, आनीक हें कितें भितरल्यान कितें चलता तें आमी लोकांनी काबार करूंक जाय. जायते फावटी आमी मिनिस्टरांक, सरपंचांक, पंचांक उलयतात. तातूंत आमचो लोकूय जायते फावटी गुन्यांवकारी आसता. कित्याक आमी कोणाकूय बरो मनीस म्हणून सरपंच जावं पंच तांकां बरे मनीस म्हणून निवडून हाडटात. एक मिनिस्टराक आमी बरो मनीस म्हणून निवडून हाडटात. मागीर म्हणटात आमीच तांकां वायट म्हणटात. कित्याक जायते फावटी तांकां तांचे व्यूज कितें आसात ते तांकांय हो लोक करूंक दिना. ताका लागून तेवूय तांचोय वावर फाटीं उरता आनी लास्टाक आमी लोकूच तांकां गुन्यांवकारी करता. पूण तातूंत तांचोय गुन्यांव आसना. लोकूय जायते फावटी गुन्यांवकारी आसता. म्हाका अशें दिसता कित्याक हांव कोलवाचो जायते व्यूज हांव लोकां कडच्यान घेतां. सो लोकांनी मातशें इल्लें तरी सुदरूंक जाय. कित्याक त्या मनशाक आमी बरो म्हूण निवडून हाडटात, रोखडोच वायट कित्याक जाता? तो वायट आसूंक
कितेंय तरी ताकाय वांकडें पावल मारचें पडटा कित्याक आमी वांकडे आसात देखून हें म्हजें सांगणें. खरेंच आमी तुजे बाकीचे जे कलाकार आसात तांचे लागीं भासाभास करतात आनी ही कार्यावळ मुखार व्हरतात. थँक्यू व्हेरी मच. जज बाब आयच्या कार्यावळींत येवकार दिता आसतनाच मिनी मारियोन CID हो तियात्र लोकां मुखार हाडला आनी हातूंतल्यान जे समाजीक प्रश्न आसात समाजाक जी कीड लागल्या ती काडपाची प्रयत्न केला. म्हणटच तुमी एक ताचे सहभागिली कशे हो तियात्र मुखार व्हरता आसतनाच तुजे विचार ह्या किडी वयर हें जर समाजांत वायट चल्लां ताचे वयर कितें? म्हजो विचार म्हणल्यार कोणूय पूण मुखार सरोंक जाय जे आमच्या समाजान चुकता ताचे वयर कितेंय पूण दाखोवंक आनी हांव शाबासकी दिता बाब मिनी मारियोक जें बरोवप ताणें हाडलां जिरूल तें लोकांक आवडटलें आनी जें दाखोवन ह्या तियात्रान तो कोत्ता आनी एक लोकांक व समाजाक एक बरी देख दिवंक सोदता हो तियात्र सगलो पयलो म्हणटच तुमकां गमतलें. खरेंच आयचे जे तुजे बरोबर जे कलाकार आसात कारण तूं एक बरो कांतोरिस्ट बरो कंपोजर म्हणटच तुजे बरोबरचे जे बाकीचे कलाकार आसात तांकां तुजे कडल्यान तुवें कितें दिवपाचो प्रयत्न केला? तांकां म्हजे कडल्यान म्हणल्यार हांव सुमार 15 वर्सांनी पालकार येता म्हज्यान म्हणूं येता तांच्या वरवीं हांवें जायतें शिकचें आसा आनी हांव जिरूल शिकतलों. वयता 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 हांव सोयरीक वयता जाता 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 रोकडोच काजार जाता चेडूं बरें आसत रोकडेंच उतर दिता चेडूं बरें नातोर परत घरा येता काजार जावपाचो मोरे म्हाका येयलो मोरे बारू चेडूं बरें आसत तर तेका दिता हांव मारू चेडूं बरें आसल्यार पुरो गुटकाट जादारू हानी मुना राती ओगले दीत मोरे मारू हानी मुना राती ओगले दीत मोरे मारू. जायते ह्या तियात्रांतल्यान तियात्रिस्टांक आदार दिवपाचो तूं प्रयत्न कोत्ता कोत्ता आयज तूं पालकाचेर न्हेसता तें पळोवन खूब बरें दिसता. म्हणजे ह्या तियात्रांतल्यान तुवें एक वेगळी एक पॉझिटीव अशी भुमिका आपणावपाचो प्रयत्न केला तर हे भुमिके उद्देशीं तुका कितलो खुशाल आसा? हांव खुशाल जायते जाणां हेज्या पयलीं शो चोयन गेले तेम सांगिलां बरें केलां एक्टींग आनी जेदो अशें करून लोक सांगता तेदो आमकांय बरें दिसता म्हज्या मुखार कितेंय ट्राय करपा न्यू सो तें हांव करीत आनी मुखारूय करीत रावतलो. एक पांगड्याची भुमिका करता आसतना म्हाका दिसता तुका जायते त्रास पडले? हय त्रास म्हळ्यार पयलीं डायलॉग डिलिव्हरी आनी वीथ तें एक्टींग जायना आसलें मागीर मिनी मारून म्हाका सांगिल्लें पयलीं तूं डायलॉगां उलय आनी मागीर एक्टींग कर मागीर तेशें करून तें जालें. बट रिमेंबर वन थिंग हो कायदो हांव पयलीं घालता जरी तर तुमी हे लायसन्स भायल्या लोकांक चलोवपाक दिले वो भायल्या लोकांक तुमचे सरशी कामाक दवरले जाल्यार ऑटोमॅटीक ते लायसन्स कॅन्सल. ह्या तियात्रांतलो सरपंच CID तियात्रांतलो तुका येवकार दिता आसतनाच ह्या तियात्रांत सरपंचाची भुमिका करता आसतना समाजाक लागलेली किडीचेर तूं जायती भासाभास करता आनीक जायते जाग्यार घालपाचो प्रयत्न करता तरी आसतना समाज सुदारूंक सोदिना तेन्ना खरेंच तुज्या काळजा मनान तुका कितें भोगता? केवतन बाब आमी जाता तितली ट्राय करपाक जाय कलाकारांनी कित्याक हो एक आमकां संदेश बरो मेळटा तियात्रान नाचोन की जेन्ना आमी कितें सांगतात जाल्यार तांणी कितें आयकुपाक गरजेचें आनी आमी ते पावलाचेर सारकें आसूंक जाय. सो म्हाका दिसता ह्या तियात्रा उद्देशीं जायतो लोक चिंतूंक लागतलो आनी तांकां दिसतलें की खरेंच आमी फुडलें पावल मारपाक गरजेचें. आयज आमी पळयतात की सोबीमदार नदर मारल्या उपरांत की जायतें कितें वायट घडलां जायते रासायन मिक्स करून जायत्यो वस्तू खावपाच्यो वस्तू विबाडल्यात. आमी पळयता आसतना RTOचेर नदर मारली जाल्यार RTO थंयच चालाव दिता आनीक थंयच तूं पनीश जाता. जरी तर तूं चुकलो जाल्यार कॅमेऱ्याचेर तूं खंय तरी आड्डता आनी तुजेर एक्शन जाता. तेच भाशेन हांगाय एक्शन करपाचो एक ग्रूप सरकारान घडलो जाल्यार समाजान बदल येवं येता. केवतन बाब एकूच सांगता फाटलें सगळें सोडून आमी परत सगळे एकठांय जावन हें गोंय सारकें मुखार वचोंक गरजेचें इतलेंच म्हजें मागणें केवतन बाब. सो
कलाकारां उद्देशी जावं गव्हर्मेंट सर्वंट उद्देशी आमी सगळे एक जावन हें गोंय मुखार कशें सांबाळूंक जाय तें जरूर गरजेचें आनी म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी एकठांय रावन हें केलें जाल्यार गोंयकारांक आनीक खाला उडोवपाक कोणाच्यान जावचें ना. तुजें नांव कितें सांगता? अरे सांगता केन्ना सांगतो काय सांग रे बाबा आयकता बरें हांव. अरे सांगता सांगता अरे तुजें नांव सांग. नांव सांगेल तुका सांगता. सांगता म्हणाली नांव हाय अरे सांगता म्हण नांव कोण गायलें रे तुका? अरे ते हांव गावना होय त्या हॉस्पिटलाक घाला आनी पाद्रीन येयलो म्हाका नांव घातून सांगपाक मागीर तेन्ना ते खंय चाले मुगे मायन कितें म्हणून नांव कितें दवत गा म्हूण मागीर तो सांगत म्हूण आनी गेलो नुस्ता हें तें सांगत नांव गायलें आनी एक डिझल गाडी पूण नांव कितें तुगेलें? हांव येयलो. येयलो तें बरो आहा रे. नांव कितें रे? अरे म्हजें नांव तें हांव येयलो. सांगता आनी एकली येयलो. कोण मेवलो रे तुका? तुका नांव कोणी गायलें रे तें? मुगे हळदीर माव जालो न्ही तेज फाटल्यान रोखडो हांव जालो. मागीर मुगे मायन म्हणे वचो येयलो म्हूण. येयलो. आवय एका कोणें नांव दिली बरें तुका? हाजरा उलयतो जाल्यार वडील कोण ना? वडील ना? आहा वडील आहा. मामी बिरी कोण येवना तुगेली? मामी बारी कोण नाही रे. हांव वडील सांगता सांगपाक. कितें? देशा वडील? ह्या तियात्रांत जेन्ना तुमी दुसऱ्या बरोबर भुमिका करता आसतना आनी समाजाक एक वेगळी देख दिवपाचो प्रयत्न करता आसतना स्वता तुका कितें भोगता? म्हाका एकदम बरें दिसता आनीक लोकां फुड्यान ही अश्यो मॅसेज्यो पावोवंक आमकांय खूब उमेद अशी दिसता. कारण ह्या आदी अशे पद्दतीचो तियात्र केन्ना तरी तूं न्हेसला? वय हांव न्हेसलोलो राफायल दे मारगांव तियात्रान. आनी तातूंत अशीच मॅसेज आसली? तातूंत अशीच एक मॅसेज आसलेली. एक मॅसेज अशी आसलेली की जो आतांच्या समाजान जें कितें घडटा भुरग्यांक जे मोबायल येवन ड्रग्स घेवन ते आपली लायफ कशी पिड्यार करतात तशी ती दाखयल्ली. तुमी म्हाका दिसता जायते कलाकार ह्या तियात्रान आसात. सोंपेपणी इतले कलाकार घालून तियात्र मुखार व्हरप भोव अवघड. तरी आसतना ह्यो सगल्यो रिहर्सल करून जेन्ना हो तियात्र लोकां मुखार आयलो आनी पयलोच शो जालो तेन्ना लोकांचो रिस्पॉन्स तुमकां कसो मेळलो? लोकांचो रिस्पॉन्स आमकां एकदम बरो मेळलो आनी फस्टूच शो आमकां दिसलो की हो आमचो शो इतलो बरो जालो आमकां उमेद येवंक लागली की आमी आतां एकदम आमकां फ्री अशें दिसोंक लागलें की हो शो इतलो फर्स्ट शो बरो वचोन हो सेकंड शो आनीक बरोच वयतलो म्हणून आमकां एक चड उमेद दिसल्या आनी आमी सगळे कलाकार आयज उमेदीन आमच्या डायरेक्टराक काम करतात. पूण खूब तुजो एक भाव जावन तुजे लागीं हात जोडून मागता त्या मशिनांतलो भायर सरूंक आसा न्हू तूं तयार? ना. असलो धंदा तूं कित्याक करता? पोट करपाक असो. ह्या वायट रस्त्यान तूं कित्याक चलता? सरपंच आतां म्हाका उज्यांतल्यान चलपाची संवय पडल्या. रमणीक बाब जें तूं कितें करता तें एकदम वायट करता. जें हांव कितें वायट करता तें ट्युरिस्टांक एकदम आवडटा. आतां कशें करता? तुगे लायसन्स हांगासर कॅन्सील करून तुगे घरांत घालून तुका दिता. फेलिसिया बाय ह्या तियात्रांत तूं एक विनोदी भुमिका करता. जायतीं शाणेपणाचीं उतरां लोकांक दिवपाचो प्रयत्न करता. म्हणटच ही भुमिके वयर तुका तुज्या गुणाचो वाव वेव्हारांत येता असो दिसता? हय दिसता म्हाका. आनीक ह्या रोला उदेशी जे तुजे बरोबर व्हडले कलाकार आसात तांचो तुका कितलो सांगात मेवता? जायतो सांगात मेवता. ती बरी आहे अशी. हय. आनी तांच्या लागच्यान तुका कितें तरी शिकोवंक मेवलां? हय जायते कितें शिकयपाक पडला. ती कितें कॉमेडी बी म्हाका शिकयताय सगळें शिकयताय ती म्हाका. ह्या तियात्रांतल्यान तुकाय एक आमी पळयता आसतना एकूच भुमिका घेता की एक घाटी मामीची भुमिका आनी एक कांतारांतल्यान तुमी लोकां मुखार हाडटात की खरेंच आयच्या आमच्या समाजांत अशें घडटा काय?
ओय गोटा तेका लागून आमी ह्या तियात्रान दाखयलां तेश कोन्न मिन्स आज काल वयलो लोक येन ह्या जाग्या हें कोत्ता आनी गोंयकारां सोयेक मेळना कितें करपाक सो आमी ह्या तियात्रान तेन्ना दाखयलां एक गांठी कितको वावुरताय आपल्यागे पोट भरपा तेच भाशेन गोंयकारान वावरूं जाय आपल्यागे पोट भरपा ते कोताय ते भाशेन आपल्यानूय करूं जाय. समाजीक जायते प्रश्न ह्या तियात्रांतल्यान लोकां मुखार हाडल्यात. हे पद्दतीन तियात्र दाखोवन ह्या प्रश्नांचेर आमी जागृताय केली जाल्यार समाजांत बदल घडोवन येता. बदल घडोवन येता तें गोंयकारांचे आहा जोरी तोर तें प्रयत्न केलो. आतां सपोज रेप केसीस जाताय बेतालबाती रेप केसी आमगे तियात्रां दाखयल्या जोरी तोर ते रेप केसी ज्यो ह्या आमच्या कायदो जो आहा तेम तरी सारको कायद हें केलो मिन्स तेचेर निच्यो कोण तो कायद त्या रेपिस्टांचेर तांकां सारकी सजा दिली जाल्यार जेरूर आमगे गोंय एक दीस बरें वयर सरतलें आनी जोरी तर ती केस तेशी दांपून दवरली फायल तेश्यो दवरल्यो हितून तियात्र कोण पासून कसलो फायदो आसपाना. भाई ह्या तुज्या डॅडीच्या तियात्रान तूं न्हेसता आतांच तुवें कांतारय म्हटलां आमी आमच्या ऑडियन्सांक दाखयतले पूण खरेंच काळजा मनान तियात्रांनी न्हेसप तुका आवडटा. होय म्हाका खूब आवडटा. कित्याक पासून न्हेसल्यार आमकां दाखोवपा मेळटा आमी म्हणजे प्रेजेंटेशन स्टेजीचेर प्रेजेंटेशन इज इम्पॉर्टंट सो म्हाका दिसता की बरें न्हेसल्यार आमी लोकांक दाखोवपाक शकतले आमी कितले आमच्या भितर जी कला आसा ती आमी ड्रेसींग सेन्सान पासून दाखोवपा जाता. होय म्हणटच ड्रेसींग सेन्सान म्हणटा आसतनाच बरें न्हेसप गरजेचें. होय न्हेसप गरजेचें कित्याक न्हेसलें म्हणटूच आमी लोकांक दाखोवपाक मेळटा की कितुली म्हणजे कॅपेसिटी आहा म्हणजे स्टेजीचेर म्हणजे म्हणजे लोक जज कोताय पयलीं हें एशें कोन्न न्हेसोलां म्हणजे आसतलें कितें तेश कोन्न. आतां तुजे बरोबरची जी जायतीं भुरगीं ही कार्यावळ पळयतात आनी तियात्रय पळोवंक येतात तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता. हांव तांकां सांगूंक सोदतां जशें पळय हांव कांतरां म्हणटा न्हेसता तशेंच ती फुडें सरोन लोकांक कितें बरें दिवं स्टेजीचेर येवन. लवर्स पॉयंटाचेर गेल्या उपरांत अकस्मात तुज्या मोग्याक कोण तरी धरून वतात खरेंच काळजा मनान तुका दूख जाली. हय सारकें काळजा मनासान म्हाका दूख जाली कित्याक मोग करता आसतना आमकां कोणें येवन म्हज्या गर्लफ्रेंडाचेर एटॅक केलें म्हणून म्हाका काळजांतल्यान भरपूर दूख जाली. हो किरीतपणी ह्या तियात्रांतल्यान जो बेतलबाती इन्सिडेंट घडला ताचेर मिनी मारियोन उजवाड घालपाचो प्रयत्न केला. खरेंच ह्या इन्सिडेंटांत तूं काळजा मनान इनवॉल्व जाला. सारकें कित्याक जी तांकां फील जाल्ली तेगे तो कोण तो तेजो न्हवरो आहलो ट्रू स्टोरी जाल्या तांकां फील जाली तेच फील घेवन हांवें एक्टींग केलां. सारकें मिन्स तीच फील घेवन आमी एक्टींग केल्या मिन्स खरें आमकांय ती काळजांतल्यान दूख जाल्या तो इन्सिडंट जाला म्हणून आनी तीच फील घेवन हांवें तें एक्टींग केलें. सोनिया तुका येवकार दिता आसतनाच CID ह्या तियात्रांतल्यान तुका कितें मेवलां. म्हाका एक्चुली शिकोवंक मेवता की गोंयान होरें नितीक जागो ना. ओके तें होरें दाखयलां मारयोन की बाबा आमी अशें करून झगडपा जाय की थोडीं चेडवां बाबड्या रेप जाली हें जालें म्हणून घरां बसून रावता न्हीद दिवपाक आमी झगडोंक जाय. सो हेजेर म्हाका मातसो ग्रीप मेवता की आमी फुडें वचपाक ओके लिपोन रावपाचें न्हू.
म्हणटच तूं तुजे बरोबरची जी बाकीची तरणाटी आसात तांकां हो संदेश दिता की ताणें उठचें आवाज काडचो. हय म्हाका जाय जो कोणाक कसलें प्रॉब्लेम जावं उठोंक जाय आनी आवाज काडूंक जाय. कित्याक आयज ओगी रावले जाल्यार फाल्यां ओगी रावता. मागीर केन्ना आनी तूं फुडें पावपाक जायना की बाबा आपूण कोत्तलो. तूं भियोनूच उरतलो सदां भियोन उरतलो केन्ना कांय जावचें ना. सो म्हाका जाय ही तरणाटी कोण आतां जे आहा आमी आमचे हितून आमी फुडें सरता आमी स्ट्रॉंग जाता तेंकांय आमचे पेरंट्सान वो जावं तेंची कोण सोयरी दायरी आहा तेमी सगल्यांनी सपोर्ट दिवन तेंकां आदार दिवन तेंकांय फुडें काडची म्हणून हांव इतलें सांगूंक सोदता. लज ना मरे तुमकां लज ना पण चोयताय म्हण तें कळना रे तुमकां. तुमचो भाड्याक तुमकां भाड्याक खेळपाचो तुमकां भाड्याक सारको. हा तूं कोण हांवें तुका वळखलो सीआयडी स्वतः त्या चैलान कार्ड दाखय राईट ना म्हणजे तुम्ही होई होई कित्या कित्या करू जाता. दोर्या दोर्याचे कितीर गाडगो काय तुमको लॉक आहे तुमको साडाय बघा कोण तुम्ही उगाच आहे इनो नका फोन बिनी जाता येगा पडकड मारून जोडायचं आहे. काय बर ती छेडू हा या कोण कोण मेळा लागला तुला अरे या का बोलले ते किती बोलला हा बरं दिसला पार्टिस्टा पण या किती मारिया समाजीक प्रश्नां वयर CID ह्या तियात्रांतल्यान गांवांत कितें घडटा आनी गांवांत कितें वायट आसा जावं सरपंच कसो आसचो हाचेर मिनी मारियोन उजवाड घालपाचो प्रयत्न केला. तर तुज्या जिवितांत जें कितें दाखोवपाचो प्रयत्न जाला ताचो फायदो जावं येता. आय डिडंट अंडरस्टँड मातशें सांग परतून तुका तें कितें घडलां ताचो तुका फायदो जावपाक येता तुज्या जिवितांत जें कितें दाखयलां न्हू हय तुजे समाज बदल करपाक हय समाज हय जायते फावटी आमी जायते फावट म्हणटाय बरो मनीस आहाय ते निवडून येवपा जाय बरें आहा ते जावपा जाय बट लास्टाक आमी मागीर करप्शन कोत्ता तेच्या मनशाक सपोर्ट कोत्ताय बरो कोत्ता त्या मनशाक निवडून हाडले जाल्यार पासून ताका बरो करपा जायते फावट चान्स पडना जे भाशेन तियात्रान दाखयलां ते भाशेन जायते फावट पडना आनी पॉलिटिकल पावर्स लायताय आनी ते कोण बरो करपा सोदताय तांकां पासून दामन दवरताय आनी हे भाशेन आमच्या गांवची ओर आमगे वाड्यांतली उदरगत जावपाची उत्ता कित्याक सरपंच पासून आसोन सरपंचागे तरी सपोर्ट पासून आहा पूण ताका तरी हे भाशेन दामन दवरलें जाल्यार कांय बरें जावपा ना. सो कोण बरो कोत्ता त्या मनशाक आमी बरो करपा दिवपा जाय आनी आमगे आदलें चिंतप ओल्ड मेंटेलिटी जी आमगे आहा ती कुल्ल्या भाशेन ओडून सोकला उडोवपाची ती आमी बंद करपा जाय आनी समाजाक कितें बरें पडटा तेंच करपा जाय. आयज समाजीक प्रश्नांतल्यान आमच्यांनी जायतो उजवाड घालूं येता. आमी कसलोच भेदभाव धरिनासतना जावं हो अमकेच पार्टीचो हो अमक्याच पक्षाचो हें करिनासतना जरी तर हो एकवट आमी मनशां कशी सांबाळून दवरलो जाल्यार ह्या समाजाचेर कितें परिणाम जावं येता. जायतो चेंज जातलो
आय थिंक आमगे आख्खो गांव आमगे आख्खें गोंय जरी तर एकल्या मनशान हे भाशेन चिंतिले आमी एकवटान मोगान रावपा जाल्यार आमगे गोंय बदलून तेच भाशेन दुसरो आख्खो समाजूय बदलो शकता. फर्स्ट मेन थिंग म्हणटा ती आमगे फॅमिली बदलपाच्यो. आमी आमचेच मदें आमगे फॅमिली एकवट सांबाळपाचो, बरेपण करपाचें आनी फॅमिलींतल्यान सगळे वाड्यांतल्यान केलें म्हणटरी ते स्लोली इट वील स्प्रेड आनी मागीर आमकां आख्खो गांव बदलून वी कॅन हॅव अ ग्रेट वर्ल्ड अरावंड. खरेंच मारिया, ह्या CID तियात्रांतल्यान समाजाचेर जायतो उजवाड घालपाचो मिनी मारियोन प्रयत्न केलेलो आसा. ही कार्यावळ मुखार वता आसतनाच लोकां लागीं मागता ताणें हो तियात्र येवचो आनी पळोवचो. खरेंच तुवें तुजो मोलादीक वेळ दिलो त्या पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे कलायकतान चड चड देव बरें करूं म्हणटा. आनीक आयची ही माणकामती कार्यावळ मिनी मारियो आनी ताच्या पंगडा सांगाताक खेरीतपणी तुज्या सांगाताक ही हांगाच सोंपयता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस.